हुनो हुनोची क्रिस्पी क्रंची जावन आशिल्लें एक सुपर पोळो ब्रेकफास्ट आयटम हांगा रेडी जाला चटणी ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಸಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಾಕ तुम्ही मिगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल लाईक शेअर कमेंट कर का आणि सबस्क्राईब कर तिला ना दय कर न्हू सबस्क्राईब कर का आणि तुमकां फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुराय हे रेसिपी म्हटल्यार मिगेल हे चॅनल लिंक शेअर कर का आतां हें पळय भारी सिंपल अशी हें पोळ्या रेसिपी तशी तितले हेल्दी हो पोळो हाका जाव का गोंव ನಂಚಣ आता हांव हांगा एक पाव मतलब एक कप काडयत एक कप ನಂಚಣ एक पाव आणि एक पाव गोंव घाला ताका ऑप्शनली हें एक मुष्टी तांदूळ ते तांदूळ कसले घालचे म्हळ्यार ते पोळोची की क्रिस्पी म्हळ्यार अशी क्रंची कुरकुरी जेवच्याक म्हणटा पळय जेवचे खातीर तांदूळ घालचे नाका जाल्यार नाका अगर तुमकां इश्ट ना जाल्यार तांदूळ घालका म्हणना तशें कांय हें जायना पोळो लायक जाता तांदूळ घाल्यार ही चिकेची क्रिस्पीनस चांगे जाता म्हण सांगून हाका एक मुष्टी सोय म्हळ्यार आतां एक अर्द कप जो मुक्काल कप सोय घाल न्हू आतां हें ग्रायंडरार रात्री तिंबत घाल का सकाळी वांटूची वो वांटूक आनी कुडले कोर का पोळो हें फर्मेंट करून हाजें पीठ ग्रायंडरार घाल्यार लायक जाता पीठ म्हूण मिक्सरार जाय जाल्यार कोरयेत ग्रायंडरार इश्ट ना जाल्यार म्हाका कसल पुराय पीठ म्हळ्यार गोव ನಂಚಣ तसल पुराय म्हाका वेट ग्रायंडरार लायक जाता सो हांव वेट ग्रायंडरार हें पीठ घालता गोव ನಂಚಣ तांदूळ रात्री धुवन आमी तिंबोन रेडी करून दवरला ताका सोय घालची आनी नया करून वांटूची आता नया जालें कुडलें हाका जावका जें लगत आशिल्लें तितलें मीठ घालचें मीठ घाल न्हू हें पीठ काण घेवचें आनी आमकां तेची चटणी कसली चटणी जाता लायक जाता हिंगाची की करबेवाची की कोथंबर घालून की आल्ल्याची की कसं जाय ती चटणी रेडी करून घेवची आतां न्ही पोळो काडचो आतां पोळो कायल तापोवन जालें कुडलें सम व्हड उद्यारी फस्ट पातळान घेवका कितले जाय तितले पातळाचे येता हो पोळो कांय प्रॉब्लेम ना आतां एक सायड पोळो घाल्ले कुडलें धांकून दवरचें एक चिमटी तुप्पा पयशे घालून काडल्यार भारी लायक जाता परंबळी जाता हो पोळो तशीच ನಂಚಣ गोव पुरो हेल्था भारी लायक तुम पुरो ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ ते तांदूळ मात आमी एक क्रिस्पीनसा खातीर घालचे तशी निकोळू काय पळयाची भारी सुलभ असो पोळो उमती घालच्यो उमती घालून एक चिमटी तुप्पा पयशे घाल्ले वय म्हण जाल्यार नाल कुरकुरी भाजून काडले वय म्हण जाल्यार सुपर हेल्दी जावन आशिल्लें पवर पॅक्ड ब्रेकफास्ट रेडी जाला म्हण म्हणयत हांगा हे आमगेलो पोळो कुरकुरी भाजून हांगा तयार जालो हुनू हुनू एक 2-3 पोळ खाल्ले वय म्हण जाल्यार दनपार ताईं भूक जायना तितले लायक गट्टी जाता पोटाक हांगा रेडी जालें एक टेस्ट कोन्न पळयाची सुपर टेस्टी तुम्ही पूर जनान हें करून पळोवका हो पोळो आनी कशें जाला म्हण सांगून तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान घालका हे एक फुडली रेसिपी फुडले जनान करचे आशिल्ले पोळो तांणे पाप हातान वांटून करचे आशिल्ले त्या टायमार आतां तुमी पुरो जण ट्राय कराची थँक्यू फॉर वॉचिंग